तर आयज आझाद मैदानाचेर मिराबागचे थळावे मोर्चा हाडपाचे आशिल्ले, पूण कलम 163 BNSS लागू केल्लो आसा। तर सध्या आझाद मैदानाचेर कितें स्थिती आसा हे विशीं जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर जोडिल्लो आसा आमचो असिस्टंट न्यूज एडिटर गौरेश गांवकर। आता सकाळी जेन्ना आझाद मैदानाचेर जमपाक जायना अशें जेन्ना जे नॉर्थ गोवा कलेक्टराचे जे नोटिफिकेशन आसा ते जेन्ना मिडियान हायलायट केलें तेन्ना खुबशे प्रश्न उपरासले। कित्याक काय म्हटल्यार फाटले 3-4 दीस जाले हे जे आसा आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट येवपाचे जे मिरामागच्यान जो आवाज आसा तो येतालो आनी तेतून भितर अकस्मात आमी पळयलें की सरकार नॉर्थ गोवाचो जो कलेक्टर आसले आनी ह्या ऑर्डरीन सांगलें की आझाद मैदानाचेर लोकांनी जमपाक जायना। सो जेन्ना अशी ऑर्डर येता तेन्ना खंय तरी आमकां पळोवपाक शकता आमी आझाद मैदानाचे जे लोक जमपाचे आशिल्ले ते मिराबागच्यान जे लोक येवपाचे आशिल्ले ते अजून पर्यंत आझाद मैदानाचेर पावलेले ना। पूण आमी पळोवपाक शकता आझाद मैदानाचे ज्यो चारय सायडीच्यान ज्यो गेटी आसात त्यो गेटी सगळ्यो बंद केल्ल्यो आसात आनी हांगा हेवी पुलीस फोर्स हांगा डिप्लॉय केल्लो आसा। आनीक आता हांगा लोक मिराबागचे लोक जे आसात ते मिराबागचे लोक येतले काय ना हो जो प्रश्न आसा तो प्रश्न तसोच उप्रासलेलो आसा। पूण आमकां जी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा ती म्हायती आमकां अशी सांगता की आता सद्याक आझाद मैदानाचेर मिराबागच्यान जे लोक आसात ते येवपाक अजून पर्यंत भायर सरलेले ना अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा। पूण काही एक्टिविस्ट हांगा पावलेले आसात। सो आमी एक्टिविस्टां कडेन या आनी जाण जावन घेवया की आता सद्याक आझाद मैदानाचेर जे परिस्थिती आसा ती परिस्थिती आनीक ते हांगा जे आंदोलन आसा त्या आंदोलनाक सपोर्ट करपाक म्हणून येयल्ले आसा। आमचे बरोबर आसात भोमाच्यान संजय नायक। हो भोमा सदांच आवाज आपलो काडटा, भोमाचे जे रस्त्याक लागून जो आवाज चलता तेका लागून आवाज काडटा। आयज तो मिराबागच्या लोकांक हांगा सपोर्ट करपाक येयल्लो। सो तेजे कितें म्हणणें आसा तें आमी जाण जावन घेवया। सो आयज हांगा प्रोटेस्ट आशिल्लो आनी प्रोटेस्ट करपाक हांगा पुलीस फोर्स घातलो तसोच सेक्शन लायलो। सो हेचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? आयज जर सरकार विचार करीत की आमी आयज खंय तरी आडयले मिराबागच्या लोकांक आनी ते सगळे आडोवन तांकां खंय तरी पयस दवरले, ते हांवें आयकलां की तांकां थंयच आडोवन दवरल्या म्हणून। सरकार जर चिंतता तेंची ही जीत आसा जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां ही तेंची हार आसा। कित्याक हो जो स्मारक आसा पळय, जर तर हो स्मारक उबो नासलो, जर तर आमच्या हुतात्म्यांनी आमकां इंडिपेंडंट दिवंक नासलें जाल्यार ह्या गोंयान आमी आसचे नासले आनी हो सरकार जो आमचेर अत्याचार करता हो सरकार हांगा आसचो नासलो। आमी ह्या सरकाराक आमची राखण करपाक दवरलेले आसा। आमी जे झगडटा आमच्या जाग्यां खातीर, आमच्या अस्तित्वा खातीर झगडटा। आयज ही मिराबागची लढाई ना, आयज सरकारान एक आनीक रोश ओडून घेतलेलो आसा की ही लढाई जी आसली हो प्रोटेस्ट जो आसलो तो मिराबागचो आसलो। आयज तेणी दाखोवन दिले आयज गोंयकारांक एक विचार करपाची गरज आसा। आता हो लढो जो आसा मिराबागचो उरलेलो ना, संपूर्ण गोंयचो जाल्लो आसा। कित्याक हे लोकांनी आयज दाखोवन दिल्या, हे राजकारण्यांनी दाखोवन दिल्ले आसा की आमी हांकां गुलाम केले आयज गोंयकारांक। आयज म्हाका जेन्ना हांगा येयलो तेन्ना अशें दिसलें हे सगळे बंधन जे आमचेर घातलेले आसा तितून आयज हांव गुलाम आसा। आझाद देश के गुलाम म्हणटा पळय तितूंतलो हांव एक। कित्याक हांव एक मिराबागच्या लोकांक सपोर्ट करूंक येयला एज अ गोंयकार। कित्याक हांवें 4 वर्सां भोगलेली आसा। हांव आतां एक विचारूंक सोदता गोंयकारांक, जे चिंबोरचो प्रोटेस्ट, जे 3-4 प्रोटेस्ट जे फाटीं घेतलेले आसा पळय आनी मिराबागच्या लोकांक तेणी सांगलें आमी तुमचो आतां कॅन्सल करता। तेणी कितें मागलें आमकां? लिगल दिया। इतले प्रोजेक्टांक तेणी जवळ जवळ एका म्हयन्या भितर होकार दिलो आनी ते फाटीं सरले। हेजो अर्थ असो जाता। आनी तुमकां एक विचारता हांव, गोंयच्या तमाम गोंयच्या लोकांक हांव विचारता, भोमचो 4 वर्सां जालो प्रोजेक्टाक ना ते येयनाय आनी तेजेर उत्तरूय दिनाय। हेजें कारण कितें जाणा तूं? आयज जो मॉल आसा पळय तो आयज नाल्यार केन्नाय बांदूंक शकता। ते दोंगर जे पळय विरेशान हांगा हाडून धरल्या ते आयज नाल्यार केन्नाय करूंक शकता। मिराबागचो बंदारो आयज नाल्यार केन्नाय करूंक शकता। भोमचो विशय जो आसा तो डायवर्शनाचो आसा, तो तेका जर होकार दिलो तो कायमचो आनीक तांकां कांय करूंक मेळचो ना। हेजोच अर्थ असो जालो, वाघ जेन्ना खंय अटॅक करता पळय तो 4 पावलां फाटीं वयता आनी मागीर तो अटॅक करता। अशेंच सरकाराचें जाल्लें आसा। कंप्लीट करता हांव, सरकार 27 पर्यंत फाटीं वचोंक सोदता आनी 27 खंय तरी परती सत्ता हासील करून हे लोकांक पिश्यान काडून परती सत्ता हासील करून आख्खें गोंय आमच्या मागीर काबार जाल्या। हांव प्रत्येक गोंयकाराक एक सांगूंक सोदता, जर तर आतां हरले जाल्यार आमी हरतले। आयचो दीस पळया, आयचो दीस विचार करपा सारको आसा। ह्या आझाद
गोंयान आमकां आज गुलाम केल्ले आसा. आमकां आझाद मैदानार बसून भितर सरतले जाल्यार एंट्री ना. ही आमची न्हू, ही सरकाराची हार जावन आसा आयची. मिराबादकारांची आयज जैत जाल्ली आसा. मिराबादकारांनी जाय गोंयकारांक दाखोवन दिल्लें आसा की गोंयकार आयज जिखलेले आसा. कित्याक आयज आमकां ज्या जाग्यार हक्क आसा, ज्या जाग्यार प्रोटेस्ट करपाचो हक्क जो हुतात्म्यांनी आमकां दिलो, हो स्मारक बांदून दवरलेलो आसा, हांगा कोणूच आमकां आडोवंक शकना. आमी आमची व्यथा व्यक्त करता आनी ती बीन कशी आमचें गोंय जें आमचें अस्तित्व आसा, आमचें दायज आसा तें राखपा खातीर हे गोंयकार भायर सरलेले आसा. खंय अत्याचार करपाक, गुंडागिरी करपाक न्हू. सो हो जो राग आसा तो आमी पळयलो सगळ्या मदीं हांगा दिश्टी पडटा. कित्याक काय म्हटल्यार हांगा ज्यो आझाद मैदानाचे चारय गेटी ज्यो आसा त्या गेटींचेर हेवी पुलीस फोर्स घातलेलो आसा. आनी तशेंच हांगा आझाद मैदानाचेर भितर सरपाक जे मिराबागच्यान जे लोकल्स येवपाचे आशिल्ले त्या लोकल्सांक खंय तरी आडोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा अशें हांगासले एक्टिविस्ट आसा तेंचें म्हणणें आसा. आनीक आझाद मैदान जें आसा त्या आझाद मैदानाचेर कोणूच केन्ना कोणाक आडोवंक शकना. कित्याक हांगा खंय तरी प्रोटेस्ट करपाचो एक हक्क असो आसता आनी हांगा प्रोटेस्ट करपाक प्रत्येक प्रोटेस्टरांक अशें दिसता की आपल्याचे अन्याय जाता तेणी आझाद मैदानाचेर येवन हांगा प्रोटेस्ट करप तेंचो एक हक्क आसता आनी तो कोण केन्ना कोणाक आडोवंक शकना अशें हांगा एक्टिविस्टांचें म्हणणें आसा. सो एकंदरीत पळोवपाक गेले जाल्यार आझाद मैदानाची आतां परिस्थिती अशी आसा की चारय सायडच्यान पुलीस लागलेले आसात आनी आझाद मैदानाचेर भितर येवपाक हांगा सद्याक बंदखण आसा.